आम्ही RGP विंग सगळे म्हणजे RGP लेडीज विंग यूथ प्रेसिडेंट आणि सगळे आमी RGPचे भुरगे हांगा आज खंय तरी जमल्यात. एक विशय आशिल्लो जे फोंडे तालुक्यान जे इश्कॉलान एक वायट प्रकार घडलेलो आसा. म्हणजे आमी इश्कॉल हें विद्येचें स्थान म्हणटात आणि जंय भुरगे घडटात म्हणटात थंयच हो वायट प्रकार खंय तरी इश्कॉलान जाल्लो आसा. आणि हे वायट प्रकार जाला पळय एकदम निंदनीय आसा. हे खंयच्याच इश्कॉलान जावचें न्हू हें आमचें विजन आसा. आनी अशें जालें जाल्यार फुडें भुरगे इश्कॉलान सुद्दां वचपाक भितले हें जावपाक जायना. आनी जाल्ल्या प्रकाराचो आमी सामको निशेध करतात आनी हेजेर जे थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हणजे खंयच हांगा राजकीय जावं बाकीचे कसल्योच प्रेशरायज गजाली जावपाक जायना. आनी हे विशयाचेर थोरो इन्क्वायरी जावन मॅनेजमेंटाचेरय एक्शन प्लस कोण जो आमचो भुरगो सफर जाला तेकाय खंय तरी न्याय मेळपाक लागून ते खंय सगळे न्यायदेवतेन वावरचे म्हणजे जे पुलीस बी आसा तेंच्यांनी वावरचे आमची अपेक्षा आसा. जेणे करून आज भुरगे सुद्दां इस्कॉलान वचपाक आपले भिवपाना आनी विद्याचें जें स्थान आसा तें अप्रिय उरतलें. म्हणजे जेणे करून आज हो अन्याय जाला तो खंयच आमी गोंयकार हे सोसून घेवपाक सोदिना आनी हो सोदचेकूय ना. आनी हेजेर थोरो इन्क्वायरी जावची इतलेंच आमचें फुडलें मत आसा. आनी ते बंद करची बी म्हणून एक्शन मागतले काय म्हणटा काय बेश्टेच आमी उलयताले. जे हायेस्ट कितें मेळोंक शकता ते आमी ताका हें करतले. पयलीं मॅनेजमेंटाचे कंप्लेन पयलीं पळोवपा जाय कित्याक आमकां हांगा हो इशू हांगच्यान सॉल्व जालो जाय. तेजेर अन्याय जाल्लो नाका. मॅनेजमेंट ते फुडली स्टेप ते भुरग्याचेर आमकां अन्याय जालो नाका. तेजे मेंटल स्टेबिलिटी आमकां सारकी हाडपा जाय. कित्याक एक भुरगें म्हणल्यार आमी म्हणटा आयज युथांचो देश म्हणटा आमी आयज आमचो जो इंडिया आसा तो युथांचो देश असो म्हणटा. पूण ते यूथ जर अशे त्रासान आसा जाल्यार खंय तरी एक्शन जावंक जाय. ते फुडले स्टेप आमी घेतले. आमी एक्स्ट्रीम कंडिशनान वचपाक रेडी आसा. हे आतां एक बरें ओपन जालां. आमी PIकूय मेळटले. डेडलायन हो आतां जर PI मेळटा तेन्ना आमी सारके तेजे सविस्तर उलोवंक शकता. पूण तेंकांय खंय तरी आसतले तेंची खंय तरी भुरगीं आसतली तेंकांय ते हितूनच्यान तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. प्रत्येक जाण जर तसो विचार केलो जाल्यार हांगा डेडलायन आनी हें दिवपाचो प्रश्नूच येवपाना. फाल सकाळी दर्या मॅनेजमेंटान विक्टिमाचेर समज प्रेशर हाडलो आनी कंप्लेंट फाटीं घे म्हटली जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो? आमचो स्टँड तेंचे बरोबर आसतलो. कित्याक आयज विक्टिमाचें हें आसा ते तर सामकें अशें हें जालें. कित्याक प्रत्येक तुमी सुद्दां आयकना ते तुमचें हांव पळोवंक शकता तुमच्या दोळ्यान कितें जालें तें हांगा आसा तेंकां तुमी पळोवंक शकता. सेम गजाल तेंचे कडेन जाल्या. सेम गजाल जे घरा कडली आसा तेंचे कडेन जाल्या. आनी आमी खूब वेळ आतां खूब वेळ म्हाका दिसता हांव लास्ट थोडे दीस तेंचे कडेन खूब सामको हे कनेक्टान आशिल्लो तेंकां मेळोन हें करून फोनार आनी तेंकां सगळें विचारूनच आयज आमी हो स्टेप घेतला. कित्याक फाल्यां सकाळीं अशें जावंक जायना. आनी मेन गजाल हितून तुमी एक विचार करात. मेन गजाल आसा ती कोणें एडवोकेटान जावं हेणें बरोवना. पोस्को एक्टा अंडर खुबशे आमकां भितर घालपाक जाले. ते हे जी कंप्लेन केल्या तूं क्वेश्चन केलो तो सामको बरो केलो सर. आनी ती कंप्लेन केल्या ती कंप्लेन ते भुरग्याच्या हँडरायटिंगान आसा. म्हणल्यार तेजे खंयचोच प्रेशर येवना. आनी ती कंप्लेन ताणें क्लियरली बरयला. ताका खंय खंय हात लायलो हें किळस येवपा सारकें. जेन्ना तें आमी आयकता जावं वाचता तेन्ना तें वाचून आमी जेन्ना तुमी आशिल्ले भितर PSI साहेबाक तेकाय तें हें दिसलें म्हणून तेणें म्हणपा लागलो पूण हेजे कडेन उलयता पूण आमी थंय रावतले. हें किळस येवपा सारकें. कित्याक ताणें खंय खंय हात लायलो कितें कितें केलें हें कितें बरयलें हें सगळें बरयलां. तें म्हाका एक्सप्लेन करपाचें ना. कित्याक हे जे असले मनीस आसा ते खंय तरी अशेंच सोदता. आनी एक एकदां म्हाकाय अशें दिसता की ते पळोवन तांकां आनी उमेद येता काय म्हणून तेजें एक्शन येवपा जाय. एक्शन जाली जाल्यार फुडलें जर स्ट्रीक एक्शन जाली जाल्यार हें आतां एक गोवा म्हणून आमी क्रायम रेट म्हणून पळयता. आयज येयल्ले गेल्ले कडेन मर्डर रेप हें चालूच आसा. गोंयांत पयलीं हें केन्नाच आसनाशिल्लें. आयज जे मायग्रंट इन्फ्लक्स येयला ते लागून जाता. मागीर जे पयलींचे जे तकलेन आसा ते घालून दवरला थोड्यांनी ते मेंटलिटी बदलपाची गरज आसा. जे केन्ना बदलली जेन्ना स्ट्रीक एक्शन जातली. ते लागून गव्हर्मेंटाचो जो सरकार BJP सरकार आसा तेंचेच नारे हे सगळे तेंच्यांनी नारे दिल्या की बेटी बचाव बेटी पढाव. हे बेटी बचाव बेटी पढाव जर सत्यान तुमी उतरोवंक सोदता जाल्यार हेजेर स्ट्रॉंग एक्शन जावपा जाय. आनी दुसरी गजाल हांव तुमकां मुद्दम हें करता. स्कुलाचें नांव घेवपाक शकना आमी. स्कुलाचें नांव घेवपाक शकता. पूण हे स्कुलान जो आमचो खासदार आसा बाब श्रीपाद भाऊ ताका भरपूर रिस्पेक्ट द श्रीपाद भाऊ करून ते श्रीपाद भाऊचे हेजे कडेन सामकें स्ट्रॉंग कनेक्शन आहा ते स्कुला कडेन. म्हणून हांव मागता श्रीपाद भाऊचे हितूनच्यान तेणें विचार करचो. आनी तेंचेर आयज जर ताका खबर ना ही गजाल जालें म्हणून ते स्कुलान जाल्यार तेणें स्ट्रॉंगली थंय तेजे कडेन ते मॅनेजमेंटा कडेन तांकां प्रेशर घालचो. कित्याक हे चली आमची सगळ्यांची चली आमची सगळ्यांची भयण आनी आमचे सगळ्यांचे हें म्हणून आमी ते विचार करपा जाय. तेन्नाच तो खंय तरी स्ट्रॉंग एक्शन जावचें. नाल्यार हे सर्रास प्रकार घडटले. चलयेन पयली कंप्लेन कोणा कडेन केल्या? पयली कंप्लेन केल्ली ती तेज्या हिस्ट्री टिचरी कडेन केल्ली. हिस्ट्री टिचरीन सांगलें ताका आमी एक्शन घेता म्हणून. मागीर तें गेलें प्रिंसिपला कडेन गेलें.
प्रिन्सिपलान सांगलें की तूं रिटर्न कंप्लेन कर म्हणून. ती रिटर्न कंप्लेन ताणें प्रिन्सिपला कडेन केली 23 जुलयाक. पूण आयज बरेन जेन्ना ती मॅनेजमेंटा कडेन पावली आसतली आनी खंय तरी मॅनेजमेंटाच्या अंडर टिचर स्टाफ येता तांकांय वायट दीस जालो. कित्याक ती आमी जाणा आमकां जेन्ना टिचर शिकयताल्यो जावं देवदिता मॅडम आसा आमकां टिचर म्हाका जाल्यार मांडयेर बसून शिकयला टिचरींनी. जाल्यार अश्यो खुबश्यो टिचरी आसा त्यो एक भुरग्याक जे आमी पेरंट्सा पेक्षा चड टिचरा कडेन कनेक्ट आसता ते टिचरांक खूब वायट दिसलें आसतलें भितर. पूण जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन येता आनी हांवें ओदो सांगलें तशें मॅनेजमेंट आयज प्रत्येक स्कुलान मॅनेजमेंट हो पॉलिटिकली मोटिवेट आसता आनी ते लागून ह्यो गजाली जाता. आनी हो जो PT सर आसा तेजें नांव घेयना पूण गरज पडल्यार नांव घेवपाक फाटीं फुडें भोंवपाना फुडली एक्शन जाता ते तो अशें आयकल्लें की ते मॅनेजमेंटान ताका PT सरा कडून VRS घेवपाक लायले. VRS घेवपा लागले ती आमच्या कानार ना. पूण आयज पर्यंत तो स्कुलान येता आनी स्कुलान ते भुरगे वचना. ही गजाल आमच्या कानार पडल्या आनी ते स्कुलांचे भुरगे आनी तेजी भयण हे केदो व्हडलो इफेक्ट भया. ते लागून म्हणटा की मॅनेजमेंट जर एक्शन घेना जाल्यार आमी फुडले हेजे करतले आनी हें लेटर आमी वयर बरें पावयतले. जो मोदी सरकार सांगता जावं PMO कडेन लेटर पावयतले कित्याक तेजेच नारे आसा तेजेच हितूनच्यान आयज मन की बात आयकता आमी आनी ताका लागून हें आमी वयर बरें पावयतले. श्रीपाद भाऊक इतक्याच लागून रिक्वेस्ट केला की ते स्कूल आसा ते तेजे कोणतरी रिलेटिव्हाचे भितर आसा त्या लागून ताका रिक्वेस्ट केला आनी तो हांगचो खासदार जो ही एरिया पडटा ती श्रीपाद भाऊ कडेन पडटा.